कर्नाटकाक दिल्लो पर्यावरणीय दाखलो फाटी घेतलो तरीकय म्हादय खातीरचे आंदोलन बंद जावपाची चिन्हां दिसनात। म्हादय विशयावयल्यान सोमारा 10 संघटना एकठांय येवन तांच्यांनी एक फोरम तयार केला, पूण म्हादय वाटोवपा खातीर तयार जाल्ल्या म्हादय बचाव अभियानाचो तातूंत आस्पाव ना। ह्या फोरमाचे फुडारपण केल्लो आदलो IAS ऑफिसर अरविंद भाटीकार ताचो निमंत्रक आणि RSSचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकार आणि आम आदमी पार्टीचो फुडारी एल्विस गोम्स हे ह्या फोरमाचे सहनिमंत्रक। ह्या फोरमा खाला आनीकय कांय संघटनांक ते आस्पावन घेवपाचे आसात। तांचो लढो फकत म्हादय खातीर आसचो ना, जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर ते लढटले। म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय येवचे। आज मेरेन जशें आमी उलो मारीत आयल्या आनी एकठांय जावन झगडत आयल्या वेगळे वेगळे इश्यूचेर, तशें ह्याय इश्यूचेर आमी झगडचे। ताका एक कमिटी जाय पडटा, ताका फुडारी जाय पडटात आनी जांकां एक्सपिरियन्स आसा, जे फिजिकली फीट आसात अशे लोक आनी जे विचार करपाक शकता अशा लोकांच्या फुडारा खाला हे आंदोलन चलपाक जाय। देखून हांवें सजेस्ट केलें की आमी हे एक पयली मिटींग घेवया, त्या मिटिंगेंत बाबा कितें जावचें हें डिसायड करया म्हणून। तशें त्या प्रमाणे आमी एक मिटींग घेतली, ज्या लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो त्या लोकांची मिटींग घेतली। मागीर अशें ठरलें की हातून हांवें प्रपोज केलें की 2 कोऑर्डिनेटर आसचे। एक कोऑर्डिनेटर सुभाष बाब वेलिंगकार, दुसरो एल्विस बाब गोमेश। आयज आमची कोऑर्डिनेशन कमिटी 22 जाणांची जाली। तातूंत संस्था जश्यो आसा तशें ज्या मनशांनी सामाजीक कामां केल्या, एक्सपिरियन्स आसा तांकां, तांणी मार्गदर्शन केलें, आदर आसा तांचे बद्दल अशे नागेशबाब करमली आणि एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे ही 2 नांवां जीं आसात ही ते संस्थाच आशिल्ल्यान ती आमचे बरोबर आसात। म्हणजे 22 जाण आज हे सगळे जाण मेळून आमी हांगा आयल्या। हाज्या फुडें ही संख्या वाडटली फुडल्या काळात। कर्नाटकाक पर्यावरणीय दाखलो दिल्ल्याचे खबर नाशिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाक सांगिल्ले। ताचेर काँग्रेसीन टिका केल्या। आपलो निषेध उक्तावपा खातीर काँग्रेसीन पेपराची कमळां करून ती मांडवी न्हंयत सोडली। तांकां प्रकाश जावडेकर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तेणें उत्तर दिलें की हो विशय आपल्याक कितें आसा तो कांयच खबर ना आनी आपल्याक ह्या विशयाचेर आपूण माहिती कांयच ना म्हणून आपल्याक कितें डिसिजन घेतलो जाल्यार। पूण प्रश्न असो आसा की जेन्ना प्रकाश जावडेकर ऑल पार्टी डेलिगेशनाक जेन्ना अपॉयंटमेंट दिता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान नक्कीच ताका ब्रीफ केलां आसतलें हो बाबा आमी अपॉयंटमेंट ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक घेवन येता। सो आपल्याक खबर ना म्हणपाचो विशयच ना। सो अशें आसतना अक्षरशः हें आज अशें प्रकाश जावडेकरान उत्तर दिवप म्हणल्यार हें गोंय सरकाराचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर एक व्हडलें थप्पड जावन आसा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान म्हादयचो प्रश्न सोडोवपाक 10 दीस मागिल्ल्यान गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान ताचेर टिका केल्या। आतां जेन्ना थंय गेल्ले तांच्यांनी स्टेटस को दवरूंक जाय आशिल्लो। 10 दिसान उत्तर दिता म्हणून सांगूंक जायनाशिल्लें। 10 दिसान उत्तर दिता म्हणजे कितें, 10 दीस आपणाक जाय ते पळोवपाक। वॉट डज इट मीन? ताणें सांगूंक जाय आशिल्लें स्टेटस को आसा तशें आपूण पळयता कितें ते अबेयन्सान दवरूंक जाय आशिल्लें लेटर। ते केलें काय कितें जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी म्हणटले आशिल्लें डेलिगेशन जें केलां दिल्लीक तो खंय तरी सक्सेसफूल जालो टू सम एक्सटेंट, फूल न्ही टू सम एक्सटेंट इफ ते स्टेटस को म्हणिल्ले जाल्यार। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि अमर चावरिया।